बायडा एमपीटी ग्राउंडावेले CISFचे कॅन्टीन लोकांक त्रास करता। कॅन्टीनातली सिवेज उक्त्यार सोडटात, ताका लागून त्या वाठारांत घाणी मारतात। जळारां जावन दुयेंसां पातळत म्हूण लोकांक भय। ऑथॉरिटीक कंप्लेनी करून जाल्यो, मात कोणूच कानामनार घेना। तांकां आमी फाटी पासून आमी तेन्ना एका दिपकाक पासून आमी तेन्ना फाटी हें करून सांगलें मातशें तेंचें हें सांगया म्हणून की गटरूच तेंचो हें करुया म्हणून तांकां सांगून पासून तेंचे आजून पसून ओवरफ्लोईंग आहा थिंगा तेंच्या ह्या कॅन्टीनाचो वेस्ट सगळो पे सायडीन फ्लोईंग जावन हे किंगसा मागीर आमचे सगळे लायनीन घोर आहा हे सायडीन। पयलीं सुद्दां हो एमपीटी ग्राउंड म्हणजे भुरग्यांक खेळपा एकाडेमी आसली हय। आतां तेंच्यांनी रेजिडेंस केला CSFाक आनी CSF हांगा रावता आनी ते हांगा तेंची कॅन्टीन दीस इज द कॅन्टीन। ते कॅन्टीनान तेंची कितली वेस्ट आसता पळय ती सगळी ते हांगा सोडटा आनी पळय ही सगळी घाण ही आमचो मेन रोड हो लोकांक येवपाक वचपाक पूण हे वेस्ट पळय हांगा मस्किटोज ब्रीड जाता आनी हे मलेरिया आनी अदर डिजीज हांगा उत्पन्न जावपाच्यो हे कांयच प्रिकॉशन घेयना। CSF MPT हॅज टू टेक इमिजिएट एक्शन। न्हू आमकां सारको वास भितर मारता हे सुजिता देता तेन्ना इतले वयले देंवता न्हू तेंचें सगळें काय बुराक हिंगा बुराकांतल्यान सगळें देंवता हरशीं सगळी। नगराध्यक्ष खंय लक्ष घालतलो। ते ग्राउंड जो आहा ते ग्राउंडाचेर तेंच्यांनी एक गेस्ट हाऊस केलेले आसा आनी ते गेस्ट हाऊसान सगळे CSFचे एम्प्लॉईज रावलेले आसा आनी तेंच्यांनी एक आपले ते सिवेज कॅन्टीनीचे उदीक जे आहा ते सगळे तेंच्यांनी गटरान सोडलेले आहा। ऑलरेडी तांकां एक वरास पयलीं हांवें नोटीस धाडून तांकां बंद केल्लें तेंच्यांनी बंद केलें कंप्लीट बंद केलेलें। आतां पावस आसल्या कारणान पावसांतून तेंच्यांनी मदीं परत स्टार्ट केलें करपाक। आतां पळय ते पावस बंद जालो पूण तेंचे आतां ते सिपेज अजून चालू आहा ते ऑलरेडी आमी एमपीटीक नोटीस धाडल्या तांकां अर्जंट ते स्टॉप करपाक लागून। आमी CISFच्या ऑफिसराक मेळ्ळे ते कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना। दिशांत परब प्रुडंटा खातीर। आता पळया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। पेडणे गट काँग्रेस समितीन पत्रकार परिशद घेवन बाबू आजगांवकार तेंको दिलो। काँग्रेस मिटिंगे वेळार बाबून केलें ते योग्यच आसलें अशें समितीचे वांगडी म्हणटात। जो स्टँड घेतलो निर्णय घेतलो योग्य आसलो कारण ते जे त्या मेळाव्याक हजर रावपाक तयार जाल्ले कदाचित तेंच्या मनात काय आसला कोण जाणा भितर वचून काँग्रेसीचीच वाट लावपाची हे बाबूक कळ्ळें आसतलें म्हणून बाबून तांकां त्या मेळाव्याक हजर रावंक दिलें ना। फुडलो तो विजयी उमेदवार ह्या निश्चितच सगळ्यांक खबर आसा। एकंदरीत 20 तारीख आज मिटींग आमची जाली जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो एक 3,500-4,000 सुमार लोक जमलेले। त्या मिटिंगेक जेव्हा हे जे दोग जाण कार्यकर्ते म्हणून आपण येयले तांकां बाबू आजगांवकारान धांवडायले की आज त्या लोकांक सगळ्या लोकांनी सुद्धा रिजेक्ट केलेले आसा। जे आपण काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणतात त्यांच्यानी ही उपस्थिती बघून त्यांचे डोळे गरगरले। त्यांना आम्ही काय बोलतो की आम्ही काय करतो याचं भान उरंक ना। एक तर पक्षविरोधी कारवाई करीत असताना त्यांच्यानी हे मिटिंगेक येवप म्हणजे ही त्यांची चूक आसा। समजा ते ह्या मिटिंगेक येवचो त्यांचो जो उद्देश असलो हो उद्देश जर शुद्ध असलो तर बरं असलं पण त्यांचे जे पक्षविरोधी कारवाई असत त्यामुळे त्यांच्यानी येणं ह्या चुकीचाच आसा। हरमल ते पालये रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे उक्तावण हालींच जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाजीर आशिल्लो। आणि आमचो सगळ्यांचो हेच्या खातीर पाठबळ आसूंक जाय ही भावना दवरून खंयच विरोध न करता इलेक्शन लागीं आसल्यामुळे अपप्रचार करप हे चालू असतात। जेणे जेणे आपापल्या अकलेन आणि बुद्धीन करचे जेंकां लोकांनी घरात हाडलेले आसात ताणे टिका करण्यात कांय अर्थ ना अशें म्हाका दिसता। आपल्या वेळार कितें तरी करूंक जाय आसलें ज्या वेळार करूंक जाय आसलें त्या वेळार जालें ना आणि आता करणाऱ्याक ना हेचे दुकान वतले तेका नुकसान जातलें तेका नुकसान जातलें अशे अपप्रचार करणारी काही मंडळी आसा। सिंपथी मेळोवपाचो भितरसून प्रयत्न जाता पूण जे सरकारच्या जाग्यात आयल्यात ताका मातशें फाटीं वचूंक सांगप हे आमची जबाबदारी आणि कर्तव्य असता। भाजपाचो सांगे मतदारसंघाचो विजय संकल्प महामेळावो 27 तारखेक सांगे वयल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जातलो अशें आमदार सुभाष फळदेसाय उलयलो। भारतीय जनता पार्टीचो सांगे मतदारसंघाचो विजय संकल्प महामेळावा येता त्या 27 तारखेर म्हणजेच आयताराक सांगे क्रीडा संकुल म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा जावपाचो आसा। आनी ह्या महामेळाव्याक माननीय केंद्रीय संरक्षण मंत्री
श्री मनोहर पर्रीकर हांची उपस्थिती आनी तांचें मार्गदर्शन लाभपाचें आसा. तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनीक बाकीचे सगळे मंत्री आनीक पक्षाचे वरिष्ठ नेते हांचें मार्गदर्शन लाभपाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.